30 ब्रेस्तार डिसेंबराची 5 तारीख 2024. पहिले वाचप इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 26 वळ 1 तावन 6 पर्यंत. देशाच्या अधिपतींक अरण्य लागी आसा त्या सेला थावन सियोनाचे दुवेच्या पर्वताक शेळयो धाडून दिया. आरोन न्हंयच्या उताराच्या जाग्यांनी मोआबाच्यो स्त्रियो गोंटेरांतली भायर धांवडायिल्ल्या पळपुट्या सुकण्या सारक्यो जातल्यो. येवजण कर, निर्णय घे, दनपारां रातचे भशेन तुजी सावळी घाल. भायर धांवडायिल्ल्यांत तांकां लिपय, पळून धांवल्ल्यांत तांकां घात करिनाका. मोआबांतली भायर धांवडायिल्ल्यांत तांकां तुजे सवें वस्ती करूंक दी. देसवाड करतल्यांच्या हातांत तीं पडना जावच्याक तूं तांकां आसरो दी. दगद सोंपतस आनी देसवाट थांबतस आनी देश पांयां तळां मस्तितात ते पयस सरतस. विश्वासी मोगान एक सिंहासन स्थापीत जातलें आनी ताचेर दाविदाच्या तंबांत न्याय सोदतलो आनी त्वरीत नीत करून दितलो एक मुनसबदार तिरासणेन बसतलो. आमी मोआबाच्या गर्वा विशीं आयकलां. कितलो गर्विश्ट तो. वय, ताच्या हंकारा, गर्वा आनी मस्ते विशीं आयकलां, पूण ताची बडाय पोकळ. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 118 1 8 तावन 9 19 तावन 21 25 तावन 27 ए. श्लोक सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. सोम्याक दिनवासुया, कित्याक तो बरो. ताचो मोग सासनाक बाळटा. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. रायकुवाराचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. श्लोक सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. नितीचीं दारां म्हाका तुमी उगडा. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक अर्गां दितां. खरेंच हें सर्वेस्पराचें दार. हांतल्यान भितर सरतले नितीवन मात्र. श्लोक सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. तुवें म्हजी बोब आयकली आनी म्हाका बचाव केली देखून हांव तुका अर्गां दितां. श्लोक सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. तर सर्वेस्परा, आमची सडवण कर. आमचें जिवीत सर्वेस्परा कर सुकेस्त. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. सर्वेस्पराच्या घरांत रावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्परूच आमचो देव, तोच आमचो उजवाड. श्लोक सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. शुभ वार्ता. मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 7 वळ 21 24 तावन 27 पर्यंत. जेजू म्हणालो, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगासोना. बगार, जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पळता तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एका बुद्धवंत मनशा परी. पावस वतलो, आवळ सडले, जड वारेंय वळ्ळें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण तीं पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका हेड्डा परी. पावस वतलो, आवळ सडलें, जड वारेंय वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. नांवा पुरते क्रिस्तांव जाल्यार पावना.
बगार क्रिस्त सारकी जिणी जियेल्यार मात्र सासणीक जिवीत लागता. देवाचें उतर आयकून पाळतल्यांचो आनी पाळीनातल्यांचो शेवट कितें जावंक पावतलो म्हणलें जेजू शिकयता. क्रिस्ती शिक्षण आयकून त्या प्रमाणे जियेता तो मनीस आपलें घर खोडपार बांदलेल्या एका बुदवंत मनशा बरी. असले मनीस पातकी जिणी बदला, जेजूचेर विश्वास दवरा, भाग्यवन जिणी जियेया असली शिकोण आयकतात मात न्ही, खरेपणी पाळतात. जिणी बदलतात, विश्वासाची जिणी जियेतात, वायट सांडतात, बरें करूंक पेसाडतात, पातक कांटाळतात आनी जें कितें पवित्र आसा ताका वेंगतात. ते देवाचें उतर आयकतात आनी तशेंच जियेतात. असली जिणी जियेल्ल्यांचो फळ जिणयेची परिक्षा जातना भावार्थ तांकां सांगात दिता. पिडाशिडा, दूख, दुबळीकाय, निराशा, आकंताची लारां तांकां बादक करूंक शकनात. तांचो आत्मो कावजे ना, भावार्थ दंडळना. असली जिणयेची बुन्याद कश्टा संकश्टामध्ये मागणे आत्मीक झुजून देवाचेर अखंड भावार्थाचेर बांदून हाडली. असली जिणी वादाळ अवघडामध्ये सुरक्षीत उरता.